एक आमचे इंडियाचे रक्षा मंत्री असा अमित शाहजी, त्यांच्यानी एक अशी बातमी दिल्या, धक्कादायक बातमी असा, आणि ही बातमी खरें म्हणून जाली इंडिया भितूर 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट असा असे त्यांचे म्हणणे असा. अमित शाहजीचे म्हणणे असा की 7% लोक ड्रग्स एडिक्ट असा म्हणून, आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी हे बी सांगला की लोकांनी त्याका अवेअरनेस करूंक जाय म्हणून. लोक जर त्याका अवेअरनेस करता, ड्रग्स एडिक्टाक लागून प्रोग्राम करता जावं कितें करता, मोर्चा जर सरकारा विरुद्ध काडटा की कोणाचे ड्रग्स इतले आसात, आमकां सनबर्न नाका म्हणटा आमी, कॅसिनो नाका म्हणटा, अशा जाग्यार जे ड्रग्स हे जाता, आमी जर कितें असो बोवाळ करता जाय जाल्यार आमकां भितर उडयले जाता, आमचेर FIR बरयले जाता. आणि अमित शाहजी अशें कशें म्हणटा की लोकांनी जनजागृती करूंक जाय म्हणून. म्हाका एक सांगपाचें आहा की रक्षा मंत्रीन एक खरें म्हणजे 7% जर आसा जाल्यार ईडी पिडी तुमी सगळ्या लोकांचेर बसयतात. हे बी कित्याक तुमी बसयना, कित्याक ताका सोदून काडिना? हो कोण इतलो मनीस की इंडिया भितर इतलो ड्रग्स वापरता? तो तुमचो आमदार आसा का तुमचो मिनिस्टर आसा, MP आसा, कितें आसा, का तुमचो व्हडले व्हडले तुमचे बिझनेसमॅन वाले आसा, त्यांचे बिंचे कितें आसा? कोणाचो हो बिझनेस? इंडियाचो हो बिझनेस न्ही. ड्रग्साचो हे आसा, गांजा जावं ड्रग्स हा हो इंडियाचो बिझनेस न्ही. हो कोणे हाडलो गोंया इंडिया भितूर हे खरें म्हणजे जाल्यार चौकशी करपाक जाय. आणि तुम्ही रक्षा मंत्री आसा, तुमकां सगळी बातमी तुमकां कळटा, कोणा कडेन कितलो पयसो हा, कोण कोण जे आसा, बारीक बारीकच्यो गजाली तुमकां कळटा. आणि ताका लागून इंडिया भितर ईडीच्याक लागून तुम्ही इतले हे केले जाल्यार हे कित्याक तुमकां मेळना? तुमकां अशा वेळार लोकांची कित्याक गरज पडटा? आणि म्हजें तरी म्हणणें आहा 7% न्हू, त्याच्या परस चड लोक यूथ हे आसा ते ड्रग्साक लागून सामके पिसावल्ल्या भशेन काम करतात आणि ते कितेंय करतात. चोरी आहा ते ड्रग्साक लागून वाडलेल्या, चोरी जावं, गांजा जावं, ड्रग्स जावं, मागीर सोरो जावं, हे त्या वेळार तांकां ती पिवपाचे खावपाचे ज्या वेळार आसा, हेकाच लागून तर खून मारी, चोरी हे कित्याक लागून वाडलेले आसा? कारण हे आसा क्रायम डळडळीत आसा. आणि हेका लागून आता 7% जाले, म्हज्या कोतान 10, 12%, 15% सुद्धा आसूंक शकता. आणि हेका कोण फुडाकार दिता? तुमच्या सारकेले न्हू. एक सादेशा बारीकशा लोकांक तुम्ही धरता, इतलो असो गांजा मेळटा, 2 लाखाचो 3 लाखाचो करतात आणि तुम्ही धरतात, तेजेर एक FIR करतात, ताका एक 4 वर्सां भितर धरता, ताका परत सोडून दिता. हे सगळें नाटक चल्ला. बिझनेस कोण आसा तो वाडयत आसा. नाजाल्यार हेज्या पयलीं केन्ना आसलेलो ड्रग्साचो 7%, 10%? आतांच कित्याक वाडलो? खंय तरी अशें दिसता की सरकाराक तेको आसलेलो मनीस हे सगळे बिझनेस करता आसतलो. एक तर आमदारूय आसूंक शकता, कोण तरी मंत्री आसूंक शकता, व्हडलो बिझनेसमॅनूय आसूंक शकता. आणि सरकाराक सगळे खबर आसतना सुद्धा सरकार दोळे धापून तमाशा पळयता आणि लोकांक सगळे दाखयता की अशें आसा आनी तशें आहा. शेवटी काय ना, युथांक काबार केलंय. युथ पळय आसा भुरगे, तांकां अक्षरशः ह्या ड्रग्साच्या हितून काबार जाल्ले आसा लोक. शिक्षण नाका लोकांक. भुरग्यांक आवय बापायचे भुरगे आसा ते आवयचे भांगरा व्हर, घरातले पयशे व्हर, हे ते करून ड्रग्सान सामके फुडें फुडें जाल्या. आणि हांकां काय नाका, हांकां फक्त जाय ड्रग्स. हे कायमचे बंद खरें म्हणटा जाल्यार रक्षा मंत्रीन करपाचे. आमी जाल्यार म्हणटा तूं बाबा लोकांक सांगच्या परत तूच ताका लागून कितें कर न्ही, तूच कर. कित्याक आमी जेन्ना जेन्ना अशें कितें ड्रग्साचें कितें कोण तरी सांपडटा, भुरगे सांपता समजा, कॅसिनोक लागून आमी आवाज करता, सनबर्नाक लागून आवाज करता, आमचे तोंड दाबले वयता. आणि तुमकां जाय तशें तुमी करताच करता. करिनासतना तुमी रावत ना, नाका म्हटल्यारूय तुमी करता. मागीर कसो ड्रगाक कंट्रोल जातलो म्हाका कळना. कंट्रोल जातलो तो कसो आणि कसो जावचो? तुम्हीच ताका वाड दिता म्हणून हे जाता. गोंयांत जर ड्रग्साचें सामकें प्रमाण हाय जाला. झाडां मेळटा हांगा, गांजाची झाडां मेळटा, 1 सोदून 3 असे कितले तरी गांजा आसतले. आमचे चीफ मिनिस्टर काय पडून वचोंक ना. रक्षा मंत्री मॅडम, तुम्ही ड्रग्स कंट्रोलाचे उलयले, पण तुम्ही जाणा पंजाबान इतले वर्सां भुरगे यंग भुरगे ड्रग्सान सांपडला आणि तांकां एक कंट्रोल करपाक गव्हर्मेंटाचो खंयचो एक व्हडलो स्टेप दिसोंक ना गो. पळय कितें आसा खबर आसा, पंजाबाक जे आतां ड्रग्स गांजा हे सगळे जे मेळटा ते पाकिस्तानासून येता अशें म्हणून आमी आयकता. आतांच आमी आयकले की अशे बंडलाचे बंडल तांकां थंयसर हाडून उडयतात. म्हणजे त्या लोकांक कितें आसा, बाउंड्री भायरच्या लोकांक म्हणजे पाकिस्तानाक, की इंडियाचे लोक काबार जावन असल्याच हेतून
असल्याच हितून काबार जावन यूथ जर काबार जालो फुडें कितें उरतलो. आज पंजाबाक तुमकां खबर आसा ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां ते खातात, कांय ना अशें. तेका कंट्रोल कोणें करप? सरकारानूच कंट्रोल करपाचें आसता न्ही. जनजागृती करून तरी कितलो करतलो. म्हणून हांव म्हणटा मेन सुत्रधार कोण आसा तो तुमचेच कडेन आसा. कोण आसा तो असं म्हणून. आणि तेणें खरें म्हणजे रक्षा मंत्री हे सगळें पळोवपाक जाय. बाँड्रीच्यासून कशें येता हे आमच्या हांगासर कांयच तेजें शेत ना, भात ना, कांय ना, तरी सुद्दां हे येता कशें हेजोर आसूंक जाय न्ही. आतां अमित शाहजी पळय आसा हेणे जी बातमी दिल्या पळय न्हू खरेंच सामकें आवयस अशें जाता. 7%च न्हू म्हाका दिसता 15-20% आसूंक शकता. कित्याक पंजाब अख्खो जर असो जाला जायत ल्हान ल्हान भुरगे जर घेता जायत तांकां गांजा बिंजा करता. तुमी चिता हळूहळू खंय खंय कितें कितें जावचें ना. आनी ह्या आमच्या हांगासर अशें नाका जाले आमी प्रोग्राम करतात. प्रोग्राम करून आमी तेच हांगासर लोकांक हें करता. बेश्टे जिबेक लावपाची थुकी पळय आसा दोळ्यांक अशें अशें लायतात ते फक्त दाखोवपाचे दांत एक आनी चावपाचे दांत एक अशें दिसून येता आमकां. म्हणून तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान आतां ईडी बिडी लावन तुमी जायत्या लोकांची प्रॉपर्टी तुमी सील करता, पयसो घरांतलो तुमी हें करता. हेका कित्याक करिना? म्हणजे तुमकां हेतून कसलो फायदो आसा? युवा पिढी काबार जाल्ली जाय तुमकां अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी युवा पिढीक जर सांबाळटा तरूच आमचो देश सांबाळटलो जाल्यार कितें फायदो आसा? कोण सांबाळटले? जाणटे नेणटे आमी सांबाळटले काय यूथ सांबाळटले? म्हणून त्या पिढीक आमी स्ट्रॉंग दवरपाक जाय. म्हणूनच हेजेर कारवाई जावपाक चड गरजेची. आनी गोंयचे नदरेन एक ती सनबर्न जी फेस्टिवल जाल्ली तेजे भायर एकले थोडे कांयशे लोकांनी एकलो भुरगो मेलो म्हणटा. कांयशे लोकांनी भायर घेतले म्हणटा आउटसायड वेन्यू. पण हे म्हणजे डज म्हणजे जाले ओके हा हे म्हणजे भायर मेलो भितर मेलो म्हणजे ते इव्हेंटाक येयला म्हणून जायना? इव्हेंटाक तो येयल्लोच. आतां तेंच्यांनी कितें केलां लोक बेश्टे चाळावतले म्हणून तो भायरसून घेवन येयल्लो. ही जर हेच आसा न्हू पद्दत कितें आसा? भायरसून घेवन येयलो. भायरसून घेवन खंयसून येयलो? तेज्या घरान आसलेले कोणी तरी ताका विकलोच न्ही. तो तुमचोच कोण तरी एजंट आसतलो न्ही. तो हे विकता सनबर्न बाय येयलो ओखो अशें करून घेवपाचें. तो भितूर आसूं भायर आसूं सनबर्नाक लागूनच जालें न्हू. मेन सूत कितें जालें आनी सनबर्न हात वयर काडटा आमी काय करूंक ना. तुका जायत कित्याक गोंयान येवन हे सगळे फालतू प्रोग्राम करपाक? हे आमच्या लोकांक कळपाक जाय न्ही. खरें म्हणजे असल्यो गजाली करप न्ही आनी युवकांची वाट लावप ना. आनी इश्यू इतलो ड्रग्साचो आसलोच समजून इतलो प्रश्न उबरतालो म्हणजे ड्रग्स आसा म्हणून आनी ते म्हणटाले ना ड्रग्स ना आमच्या हितून जायना आनी तशें जायना जाल्यार हितून आनी कितें अरेंजमेंट करूंक जाय आसलें हे इन्सिडंट जावप ना म्हणून गव्हर्मेंटाचे तर्फेन कितें तरी जावंक जाय आसलें? काय जावचें ना, कांयच जावचें ना. कारण हे सगळे आजीचे बोटव्यांक लागून आसा. पयलीं तुमी पळया आमचो आमदार आशिल्लो ताणें नाका 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 म्हटलें. ताका दामून दवरलो, ताका दिल्ली व्हेलो, कितें कितें केलें आनी सरपंचांनी एनओसी दिली. शेवटी कितें जालें? शेवटी जालें कितें? दाग उरलो हांगासर सरपंचाक येयल्लो भुरगो मेलो म्हणून. कित्याक जाय हे सगळे भानगडे? म्हणजे खंय तरी अशें आसा की तेंचेच लोक पळय आसा हे सगळे भानगडी करता आनी म्हणूनच हे ड्रग्साचे हळूहळू दिसान दीस वाडत गेले. तुची पणजी सारखे स्मार्ट सिटीन 3 झाडां मेळ्ळी अशी कितली झाडां आसतली कोण जाणा? अशी झाडां कितली आसतली कोण जाणा? म्हणजे अशें खंय तरी झाडाचे हे आसाच आसा. आनी ड्रग्स गांजा बिंजा आतां सध्या कोणी जर गांजा घेता जाय ड्रग्स घेता जाय लोकांक कांय वायट ना. म्हणजे सगळ्या लोकांक आतां ते सरकाराक लागून सोडून आमकां कित्याक पडला अशें आमचो भुरगो बरो आसतकूच जालें पण ना. अमित शाहजी सांगता, अमित शाहजी येदो व्हडलो रक्षा मंत्री तो सांगता लोकांनी जनजागृती करूंक जाय. लोकांनी जर जनजागृती करता तुम्ही आमी जरी हांगा कितें मोर्चा हाडलो आमचे लोक 10 आसता पुलीस आसता 100 मागीर कितें आनी वयल्यान आमचेर येदी व्हडली एफआयआर. ताका लागून आमी बाबा करिना. तूंच तुजें घर सांबाळ. रक्षा मंत्री म्हणजे तुवें आमचे इंडिया सांबाळपाचें काम तुजें. तुवें सांबाळपाक जाय न्हू. हो येता कसो भायरसून पंजाबाक जावं आनी खंयच्या गांवान बिवान हे सगळे ड्रग्स येता खंयसून कोण हाडटा कितें हाडटा? तुमकां जर ईडी लोकांचे घरांनी ईडी क्रायम सीबीआय ते सगळे तुमकां धाडूंक कळटा. हे करूंक कळना. हे बी करा. आमचे मागण्या आमच्या युथांक राखपाचें जर आसा हे सगळे बंधन जावपाक जाय आनी हेजेर बरो कायदो जावपाक जाय.